फायनली पॅट्रिकाच्या गर्लफ्रेंडान ताका सांगलें आपणाचो अंकल जॉन भायर लोकांक कामाक धाडटा. पॅट्रिक फायनली दुबय एअरपोर्टाचेर लँड जाता. तितूंतल्यान एक व्हडलो दाढीवालो दादलो येयलो खंय आनी तेजे कडल्यान त्याचे पर्सनल बिलॉंगिंग्स काढून घेतले खंय, पासपोर्ट, मोबायल फोन. सो गायज, तुम्ही कितल्या जाणांनी लोन काढून एजंटाक फाटीं फुडें चिंती नासतना पयशे दिल्लेले आसा तुमच्या भुरग्यांचे बरे जॉब लागपा खातीर भायर UK, लंडन, दुबय, कुवेट. खूप जाणांनी दिला आसतले न्हू. ही व्हिडिओ स्पेशली तुमच्या खातीर. आनी आयचे व्हिडिओन पॅट्रिका वांगडा कितें जालें दॅट इज टोटली डेंजरस. तेच्या वांगडा कितें जालें तेका साक्षात तुमकां सांगूं शकता. तेच्या लायफान येदी व्हडली पनवत तेका लागली की तेजी लायफ टोटली डिस्ट्रॉय जाली. आतां तुमी म्हणटले कितें जालें तेच्या वांगडा. डायरेक्ट व्हिडिओचेर येता. पॅट्रिक एज 23 years old, यंग, टॅलेंटेड. ओके, खूब मस्ती करतालो गोंयान जेन्ना तो आसलो आपणाच्या माय वांगडा. माय आनी तोच घरान दोगांच ती आवय आनी चेडो. ओके. माय तेजी कामाक वयताली पेट्रोल पंपार पेट्रोल घालपाच्या कामाक. आनी चेडो खूब मस्ती करतालो. नाका जाल्ले भुरग्यां वांगडा भोंवप, रातभर गाडयांनी भोंवप, परत परत एक्सिडंट जावप, परत परत पडप, हेच सगळें करता म्हणून तेज्या मायन खूब जाणां कडेन उलयलें की पॅट्रिकाक भायर धाडया कामा खातीर. एटलिस्ट तो थंय वयतलो, काम करतलो, 2 रुपया जोडटलो आनी फालतुरा वांगडा पडचो ना. आनी तुमी जाणा आयज कालचो संवसार म्हणटा पळय ते नो मनी नो जॉब. पयशे कमोवपा खातीर पयशे जाय पडटा. आनी पॅट्रिकाच्या मायच्या लायफान तीच प्रॉब्लम आसली पयशांची. ओके. आनी फायनली एक चेडू पॅट्रिकाच्या लायफान येयलें गर्लफ्रेंड जावन. गुड लुकींग, टॅलेंटेड. ओके, टॅलेंटेड इन वॉट? टॅलेंटेड इन रॉंग वे. सांगता तुका, तुमी म्हणटले कितें उलयता हवी. पॅट्रिकाची फ्रेंडशीप जाली एका चेडवा वांगडा. ओके. आनी त्या चेडवान पॅट्रिका वांगडा व्हेरी म्हणजे क्लोज रिलेशन दवरलें. आनी फुडें 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 पॅट्रिकाक ते म्हणूंक लागले आपूण तुका भायर कामाक लायता मरे, दुबय तुका बऱ्या हितून कामाक लायता. तूं 3 लाख म्हयन्याक जोडटलो, 4 लाख म्हयन्याक जोडटलो न्हू. हय. मागीर तूं तुजी फेवरेट गाडी घे मरे हांगा इंटरसेप्टर यो. आनी कळ्ळें न्हू तुमकां. बरें मोगान पडलें. आनी त्या चेडवान फुडें पॅट्रिका वांगडा कितें केलें पळय तें तुमकां हांव खरेंच सांगूं शकना. इतलें डिस्कस्टींग. अशें तुमी आतां गर्लफ्रेंडाक पळयतात, तेंची स्कर्ट, तेंचो कलर, तेंचो फिगर पळोवन तुमी गर्लफ्रेंडाक सोदतात. दॅट इज टोटली रॉंग. मनशाचें कांयच भोवंक जाय, रूप न्हू. जालें कितें तें तुमकां सांगता. पॅट्रिकाचें गर्लफ्रेंड बरें तेज्या वांगडा दीस रात उठोन बसप, खावप पिवप, मस्ती करप. ओके. आनी फायनली पॅट्रिकाच्या गर्लफ्रेंडान ताका सांगलें आपणाचो अंकल जॉन भायर लोकांक कामाक धाडटा. खूब लोक कामाक गेले. मोबायलार व्हिडिओ दाखयल्यो, फोटो दाखयले, कितें कितें दाखयलें. आनी पॅट्रिकाक भुलयलो. पॅट्रीक बेगीन बेगीन घरा गेलो आनी मामीक सांगलें, मामी म्हाका भायर वयपाक 5 लाख जाय. तुजे कडेन आसा? म्हाज्या गर्लफ्रेंडाचो मामा, तेजो अंकल जॉन, तो पासपोर्ट बिसपोर्ट सगळें करून बरें विजा बिजा हें करून भायर कामाक धाडटा. खूब जाणांक तेणें कामाक धाडला. 4-4 लाख जोडटात लोक. हय. पॅट्रिकाची मामी बाबडी अनएज्युकेटेड, मिडल क्लास आनी बरी मामी तेजी बाबडी. म्हाज्या वांगडा उलयल्या ती. आय स्पोक टू हर. खूब तेणी त्रास काडल्या लायफान. तेच्या मायन खूब त्रास काडल्या, खूब सारके. आनी तसल्यांनी तेणी आपणाचें भांगर सगळें विकलें. ओके, सोल्ड. म्हणजे तेजे कडेन आसलें एप्रॉक्स कितले 90,000चे कितें भांगर आसलें बाबड्या कडेन. चूप कानातले, रिंग आनी कितें. आनी थोडे पयशे तेणी आपणाचें घराची पेपरां दवरलीं कोणा कडेन आनी तेजे कडल्यान रिणार पयशे घेतले. 5 लाख केले आनी पॅट्रिका वांगडा जॉन अंकला कडेन गेले. जॉन अंकल कोण? पॅट्रिकाच्या गर्लफ्रेंडाचो मामा. जॉन अंकला कडेन गेले. ऑफिस बीन कांय ना, डायरेक्ट घरा कडेन गेली, फ्लॅटान गेली आनी तेजे कडेन उलोवप जालें. पॅट्रिकाच्या मामीक
जॉन अंकलान घे म्हणून फोटोज दाखयले, व्हिडियोज दाखयले, पळय हो भुरगो एका धाडला आनी ती खूश जाली. आनी अंकलाक म्हणजे अंकल जॉनाक म्हणूं लागली, आपूण 5 लाखाचो लोन काडला. जॉन जातले मरे सगळे. कितें उलयताय तूं? एका म्हयन्याचो पेमेंट मगे 4 लाख फाट करून तुजो चेडो भायरसून धाडटलो तुका न्हू. हय. आपणाचे सगळे थंय व्हडलो भाव धाकटो भाव सगळो दुबय बिझनस हँडल करता. तेज्या कडेन आमी तुका भुरग्याक तुज्या कामाक लायता. तेजे पासपोर्टाचे केले, विजाचे केले, पयशे 5 लाख पॅट्रिकाच्या मामीन जॉना कडेन हँड ओव्हर केले. आनी पॅट्रिकाक फायनली दुबय धाडलो न्हू. हय. हीज एक्सपिरियन्स, पॅट्रिकाचो फर्स्ट एक्सपिरियन्स फ्लायटीन बसून दुबय वयपाचो लगूच आसलो. परत परत फोटो काडून काडून वॉट्सॅपार आपणाच्या शोनांक धाडूंक लागलो, मामींक धाडूंक लागलो, फ्रेंडांक धाडूंक लागलो. पळय आपूण भायर वयता, भायरसून थोड्या तेंपानी येतलो, आपूण इंटरसेप्टर बायक घेतलो, कार घेतलो. ओके, व्हेरी हॅपी जर्नी. आनी फायनली इतलो वरांचो ट्रॅव्हल कंप्लीट करून पॅट्रीक फायनली दुबय एअरपोर्टाचेर लँड जाता. लँड जाताच तेका जॉन अंकल, जो तेजे शोनाचो अंकल आसलो, जॉन अंकलान तेका सांगलेलें, जेन्ना तूं दुबय एअरपोर्टार पावतलो थंयसर बोर्ड घेवन एक दादलो आसतलो तुज्या नांवाचो हें घेवन, तुजे कडेन तो येतलो, तुजो नंबरूय तेका दिला. ओके, आनी तुकाय तेजो नंबर दिला आपूण, तूं कॉल मार थंय पावले काय, आनी तो तुका पिकअप करतलो आनी डायरेक्ट कामाचेर व्हरोन सोडटलो. सारकें न्हू. सारकें. दुबय जेन्ना तो पावलो तेन्ना देर वॉज नोबडी, कोणूच नासलो थंयसर, कोणूच नासलो, कोण येवंक नासलो, कोण बोर्ड बीड घेवन कोणूच रावंक ना. आनी पॅट्रिकाचे फर्स्ट टायम न्हू, पॅट्रीक मातसो आबूज जालो, कितें आतां आपूण भायर आसा न्हू, खंय म्हणून वचो आतां कामाक, कितें करूं. पयशेय तितलेच आसा, कितले आसा तितले बॉल्सान. तशें पॅट्रिकाक नंबर दिल्ल्या कारणान पॅट्रिकान तो नंबर फटाक भायर काडलो, डायल केलो आनी कॉल मारलो, फोनूच लागोंक ना. तशें करून तेणी सायडीक एअरपोर्टाचेरूच तेका पुलिसाक विचारलें हो नंबर कसो डायल करपाचो. तेणी तेका कोड दिलो, कसो कोड घालप तो, आनी फोन डायल केलो. फोन डायल केलो, फोन लागलो, एक भुरगो हॅलो म्हणूंक लागलो, अस्सलाम वालेकुम म्हणूंक लागलो, मुस्लीम. आनी तेणी उलयलो आनी तेणी सांगलें आपणाक जॉन अंकलान धाडला दुबय कामाक. हा 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 हा, मैं अब भी आ रहा हूँ, थोड़ा ट्रॅफिक में फंसा हूँ म्हणूंक लागलो. तशें करून विदीन एक 35 मिनट्सान तो मनीस आनी तेज्या वांगडा आनी एकलो, म्हणजे पॅट्रिकाक व्हरपाक 2 जाण एअरपोर्टाचेर येयले कार घेवन. पॅट्रिकाक गाडयेन बसयलो आनी एक अलगच्या आयसोलेटेड जाग्यार घेवन गेले न्हू. हय. ज्या जाग्यार प्रॉपर सिटी ना, लोक ना, गांव ना, म्हणजे थंयसर खंयचे घरां ना, कांय ना, एक आयसोलेटेड एरियेन. ओके, एबेंडन्ड एरिया कशी, जी फॅक्टरी कशी. ओके, आनी थंय अंडरग्रावंड भितर तेका व्हेलो. थंयसर कमीत ते कमी एक 200, कमीत ते कमी कितें 20 काय 30 अश्यो व्हडल्यो टीव्ही असल्यो, कंप्युटर्स असले, आनी सगळे कंप्युटराचेर कितें कितें करी. ओके, आनी दुबयचे उर्दू लँग्वेजीन आसले सगळे, आनी दे वर डुईंग समथींग. हो मातसो आबूज जालो, कितें आपणाक कितें काम हांगासर, कंप्युटरार काम काय अशें. तितूंतल्यान एक व्हडलो दाडीवालो दादलो येयलो खंय, वेल एज्युकेटेड इंग्लिशीन उलयलो खंय तेजे कडेन, बरे भाशेन तेजे कडेन उलयलो, कसो आहा पॅट्रीक तूं, म्हणजे हाव आर यू, वॉट यू, वे यू फ्रॉम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वॉट्स युअर एज आनी कितें कितें. आनी तेजे कडल्यान तेजे पर्सनल बिलॉंगिंग्स काडून घेतले खंय. फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट, मोबायल फोन. आनी तेका सांगलें खंय तुका मोबायल फोन एवरी वीक मेळटलो हातीन. आनी हें काम जें आसा तें मातशें स्ट्रिक्ट काम आसा. ओके, स्ट्रिक्ट काम आसा खंय, आनी हे कामांनी मोबायल आमकां अलावड ना. ओके, आनी तुका पेमेंट एवरी 2 म्हयन्यांनी एकदां पेमेंट पडटलो अशें सांगलें खंय. आनी पॅट्रीक म्हणूंक लागलो ओके, नो इश्यूज, आपणाक कांय प्रॉब्लम ना. पॅट्रिकान फटाकसून आपणाच्या शोनाक वॉट्सॅपार मॅसेज धाडली की आपणाचो आतां मोबायल भितर नासतलो, एका विकान एकदां आपूण तुका मॅसेज आनी कॉल करतलो न्हू. हय. तेजे उपरांत कितें जालें दॅट इज टोटली शॉकिंग, टोटली शॉकिंग. जालें कितें तुमकां सांगता. ज्या जाग्यार पॅट्रिकाक व्हेल्लोलो त्या जाग्यार खंय दुबय
ट्राफिकींग करताले खंय न्हू, हय चोडवांचे ट्राफिकींग करताले, मागीर स्मगलिंग करताले, मागीर आनीक कसले कसले सिडियांचे कॅसेटी, आयपॉड, आयपॅड, मागीर लॅपटॉप हेची सगळी स्मगलिंग थंयसर चालू आसताली थंय. ओके, स्लो स्लो एक दिसा भितर, एक दोन दिसा भितर ताका न्हू कळोंक लागलें की आपणा भशेन थंयसर खूब भुरगे आसा आनी तेंचें काम अशें आसलें की ते पॅकींग करप, बॉक्सान घालप, बॉक्सांतले हें करप, डिस्पॅच करप, बट थंयसर कोणूय गेला तो रिटर्न केन्नाच घरा कडेन वचूंक ना. थंयसर तुमी एकदां कामाक गेले काय थंय रिटर्न ऑप्शन ना. हें पॅट्रिकाक खबर नासलें, बट जेन्ना जेन्ना स्लो स्लो करून दीस गेलो, 2 दीस गेले, 3 दीस गेले आनी तेजी फ्रेंडशीप बाकीच्या भुरग्यां वांगडा जाली आनी ते भुरगे नेपालसून, कोण बांगलादेश, कोण हरियाणा, कोण पंजाब, कोण मुंबय अशे खूब भुरगे थंय कामाक आसले. आनी तेतूंतल्या एका भुरग्यान पॅट्रिकाक विचारलें, तूं कित्याक येयलो हांगा? तुमकां खबर आसा आपूण हांगा 6 म्हयने जाले आसा आनी आजून मेरेन आपूण आपणाच्या आवय बापाय कडेन फोनार उलोवंक पासून ना. आपणा कडेन 1 रुपया पासून ना, आमकां तेणी पेमेंट दिवंक ना, कांय ना कांय ना. आपणाक फक्त एक टायमाचें जेवण, ब्रेकफास्ट ना, कांय ना कांय ना, डिनर ना, फक्त एक टायमाचें दनपारचें जेवण, जाता तितलें उदीक आनी तेजे उपरांत नो कॉन्टॅक्ट, कांय ना कांय ना. आनी आपूण 6 म्हयने जाले हांगांतल्यान भायरूच सरोंक ना. हय हांगांतल्यान भायरूच सरोंक ना. तें आयकलें काय पॅट्रीक टोटली ब्रेकडावन जालो, टोटली. आनी पॅट्रीक बेगीन बेगीन धांवन धांवन चलोन चलोन असो असो करून गेलो आनी ज्या मनशा वांगडा तो थंय येयल्लो तेका म्हणूंक लागलो, हिंदीन उलयलें तेणी, तेका म्हटलें आपूण हांगासर येयला जोडपा खातीर आनी तुमी हांगासर भुरग्यांक किडनॅप करून दवरला काय म्हणून इतले जाणां. अशें तेणी म्हटलां म्हणून थंयसर एक दोग तीग जाणांनी मेळोन तेका इतलो पॅट्रिकाक मारलो की पॅट्रिकाचे दोळ्याचे आय रेटिनाच उडयलो फोडून. रायट सायडीचो दोळो आहा तो फोडून उडयलो आनी तेजो परमनंटली म्हणजे 100% दोळो डॅमेज केलो. आयज तेका पॅट्रिकाक दोळ्यांनी कांयच दिसना, फक्त एकाच दोळ्यान दिसता. अशें करून करून 2 म्हयने जाले, 3 म्हयने जाले, 4 म्हयने जाले, 5 म्हयने जाले, वरास जाले. पॅट्रिकाची हालत खराब. एवरी डे थंय मार पडटाली, बोवाळ करूंक मेळनासलो, एक टायमाचें जेवण मेळटालें, जेवण पासून मागल्यार ते लोक जे थंय आसा ते मारूंक येताले. आनी तसल्यांनीच सगळे तरेचे स्मगलिंग तेणी पळयलेलें. कंप्युटर, मोबायल फोन, लॅपटॉप, परफ्यूम, आनी कितें कितें बायकीचे पार्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, बट फर्स्ट टायम म्हणटा तो आपूण अशें कितें पळयलें की तेतून आपणाची भितरल्यान आपूण पॅट्रीक आपूण जो आसलो तो भितरल्यान ऑलरेडी तें पळोवन आपूण ऑलरेडी डॅड जालो म्हणूंक लागलो. डॅड, आपूण मेलो, मनांतल्यान मेलो म्हणूंक लागलो आपूण. हांवें तेका म्हाका जेन्ना फोनार उलयतालो पॅट्रीक आनी तेजी मामी, तेन्ना हांवें पॅट्रिकाक विचारलें, पॅट्रीक कितें तुज्या वांगडा अशें जालें? पॅट्रिकान सांगलें की व्हायट कलराचो कसलो तरी पावडर आसलो आनी जेन्ना आपूण बाकीच्यांक विचारलें तेन्ना आपणाक कळ्ळें की ते ड्रग्स म्हणून. आनी थंयसर दुबय खंय तें सगळें चालू जाल्लेलें आनी ते आपूण खंय एवरी डे पळयतालो. आमकां खंय ते चाखोन पळोवचें पडटालें, खंय टेस्ट करचें पडटालें, टेस्ट करून हें करचें पडटालें आनी तेतून खंय आपूण तशें करून करून खंय 2 वरास जाले आनी आपूण खंय तेतून त्या कामारूच खंय ते नाका जाल्ल्या हितून एडिक्ट जालो. आनी आपुणूच न्हू सगळे जे कामगार आसले ते चाकून 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 म्हणजे टेस्ट करून तेजी क्वॉलिटी चॅक करून करून तेंकां सगळ्यांक एडिक्शन जालें. 2 वर्सां जालीं कांयच कॉन्टॅक्ट ना. पॅट्रिकाच्या मामीन कारवारची ती कारवारसून कंप्लेंट केली आनी पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली. खूब कितें कितें केलें. इंडियन एम्बसी कडेन गेली की अशें अशें आहा. जॉन अंकला कडेन गेली, ज्या फ्लॅटान तो रावतालो तेजे शोना कडेन, थंय त्या फ्लॅटान गेले जाल्यार फ्लॅट खाली. ओनरा कडेन वचून मेळोन येयले जाल्यार ओनर म्हणटा तेणी हे पळय ही आयडी दिल्लली आनी ती आयडी चॅक केली जाल्यार सगळें फेक. तेजे उपरांत थोडे दिसांनी न्यूजार व्हिडिओ येयल्लेली की एका मनशान खूब जाणांचे 10-20 जाणांचे पयशे घेतले आनी तो जॉब लायता म्हणून फरार जालो म्हणून. आनी केन्नाच हातीक गावोंक ना, आयज मेरेन पासून केन्नाच हातीक गावोंक ना. ओके, आनी तसल्यांनी ती भियाली.
2 वर्सां जाली, 2 वर्सां हात पांय मारले कांयच जायना आनी तेणी फायनली डिसायड केल्लेलें की आपणाचो चेडो मेलो म्हणून. हय सारकें न्हू? सारकें. पॅट्रिकाचो एक व्हेरी क्लोज फ्रेंड आसलो, क्लोज सारको फ्रेंड. फ्रेंड म्हणजे एक चड्डी पड्डी म्हणटा पळय तो, एक जिगरी फ्रेंड, भाव भाव कसो. तो पॅट्रिकाच्या मामींक खूब बरो करतालो, कित्याक पॅट्रीक त्या भुरग्याक खूद मामी आनी डॅडी नासली आनी तो बाबडो कंडक्टराचें काम करतालो आनी पॅट्रिकाच्या मामीकूय बरो करतालो, मामी वांगडा रावतालो, तिका हेल्प करतालो न्हू. हय एक दीस काम करता आसतना दुबय तेंचे खंय कामगाराचो मोबायल खंय असो जनेलार आसलो. ओके. आनी तो पॅट्रिकाक दिसलो. ओके. थंयसर तेंकां सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें की कोणीय थंय बाय चान्स मोबायल खंयची स्मार्टनस दाखयले, खंयच्या लॅपटॉपाक खंयच्या कंप्युटराक कितें नाका जाल्लें कितेंच केलें, धांवपाची बीन कोशिश केली जाल्यार डायरेक्ट शूट करून उडयतले. आनी ते करताले खंय, मारताले खंय थंय खूब. पण तेणी फाटीं फुडें चिंतिनासतना पॅट्रिकान बेगीन मोबायल घेतलो आनी आपणाच्या फ्रेंडांक मॅसेज केली. देवाचे उपकार आसले, तो म्हणटा आपूण आपणाचो फ्रेंडाचो नंबर आपणाक उगडास आसलो, कित्याक आमी एकूचदां एकाच दिसा सीम कार्डां घेतलेलीं गोंयान. गोंयान न्हू, कारवार. सेम, फक्त 2 लास्टाचे नंबर फाटीं फुडें आसले. हय वांगडाच नंबर घेतलेले आमी एअरटेलाचे. सो फटाफट तेणी मोबायल तो घेतलो आनी फटाफट करून ना तेज्या फ्रेंडांक मॅसेज केली, ब्रो हांव पॅट्रीक आनी हांव असो अशे जाग्यार फसला आनी हांगासर म्हाका किडनॅप करून दवरला. हें म्हाजें लोकेशन, वॉट्सॅपार तेणी ताका लोकेशन धाडलें, हें म्हाजें लोकेशन, प्लीज म्हाका रिप्लाय करूं नाका, म्हाजी मॅसेज पळय, नियरस्ट पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट कर, एम्बसीक कंप्लेंट कर, हांव ही मॅसेज डिलीट करता, चुकोन पासून ह्या मोबायलाचेर मॅसेज आनी कॉल करूं नाका, हो नंबर डायरेक्ट पुलिसाकूच दी. तशें करून पॅट्रिकाच्या फ्रेंडान तेज्या मामीक सांगलें. मामीन पुलीस स्टेशनार गेली. पुलीस स्टेशनार कांयच तेजेर त्या टायमार एक्शन जावंक ना म्हणून ती बेगीच्या बेगीन तेणी जाता तितल्या बेगीन भायल्या एम्बसीक, आमचे इंडियन एम्बसीक कॉन्टॅक्ट केलो कसो कसो करून. ओके. एडवोकेट घेतले आनी थंयसरली डिटेल्स पुलिसांक शेअर केली. पुलिसांनी ती डिटेल्स दुबय पुलिसांक, म्हणजे थंयसरल्या पुलिसांक शेअर केली आनी सांगलें की हांगासर ही पळय, ही आपणाक मॅसेज येयल्या आपणाच्या भुरग्याची की थंयसर आपूण किडनॅप केल्लो आसा आनी आपणा वांगडा कमीत ते कमी 200 भुरगे आसा आनी थंयसर स्मगलींग बीन चालू आसा. विदावट वेस्टींग टायम 5-6 दिसां भितर दुबय पुलिसांनी एक्शन घेतली आनी त्या स्पॉटार पावले न्हू. हय त्या स्पॉटार पावले, तेंच्यांनी थंयसर खूब फायरींग जालें खंय, खूब तरेचे झगड्यो जाल्यो खंय पुलिसांचे आनी तेंच्यो. ओके. आनी तेतूंतले खूब जाण, थोडे जाण मेले खंय. ओके. आनी मेले ते जाल्लेलेच आसा. थंयसर तुजी लायफ इतली पॅट्रिकाची डिस्ट्रॉय जाली, तुमकां सांगता फुडें. पुलीस स्पॉटार पावले खंय, खूब 1.5-2 वरां भितर ते फायनली पॅट्रीक आनी बाकीचे थोडे भुरगे रेस्क्यू जाले खंय थंयसरले. बट दे वर नॉट ऑन द्या वॉट एवर दे वर, म्हणजे ते कशे थंय गेल्ले 2 पांयाचेर तशे नासले. कोणाचो हात मोडलेलो, कोणाचो दोळो फुटलेलो, कोणाचे तकलेक टाके, हातीक टाके, कोणाचे हात पांय मोडल्या, कोण ऑलरेडी आनी कितें केलां, कोणाची एक सायडीची किडनी काडल्या आनी कितें 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 आनी अशें करून पॅट्रिकाचो एक दोळो कंप्लिटली 100% डॅमेज केल्लो आनी येदे व्हडले थंय गाजले. न्यूजार दुबय हे गाजले त्या सालान, त्या वर्सा. आमी फायनली थंयसरल्यान पॅट्रीक आनी थंयसरले खूब भुरगे जे आमचे इंडियेचे भुरगे आसले तांकां फायनली विदावट वेस्टींग टायम इंडियन रिटर्न हाडले. पॅट्रीक घरा पावलो आफ्टर 2.5 years. 2.5 वर्सां उपरांत पॅट्रीक आपणाच्या घरा पावलो. पॅट्रिकान आमची व्हिडिओ पळयलेली रिगार्डींग स्कॅम शादी.कॉमाची आनी तेज्या मामीन आनी तेज्या फ्रेंडांनी मेळोन आमकां कॉन्टॅक्ट केलो की ब्रो ही प्लीज व्हिडिओ घाल. आपणाच्या मामीन 5 लाख काडले आनी अशा मनशाक दिले ज्या मनशाक आमी केन्ना पळोवंकूय नासलो, जस्ट बिकॉज हांवें कोणाक मोग केल्लो एक गर्लफ्रेंडांक, तेज्या खातीर ताका ट्रस्ट करून आपूण पयशे दिल्ले आनी आपूण आयज हांगा आसा. हांवें तरी एक एक्शन घेवंक नासली थंय दुबय, जाल्यार आजून मेरेन आपूण थंयच एबंडन आसतलो एका जाग्यार आनी मायक आपणाचें केन्नाच कळचें नासलें. सो ही मॅसेज म्हाजी
तू तुझ्या व्हिडिओच्या माध्यमान सगळ्या गोंयकार आनी सगळे आख्खे इंडियेक दी, जे कोण कोंकणी लँग्वेजीन माझी व्हिडिओज पळयता पळय तेंकां दी. हय कळ्ळें न्हू तुमकां गायस, आयज पॅट्रिकाचो एक दोवो ना, आनी पॅट्रिकाक तर कोण वळखता जाल्यार पॅट्रिक कारवार एका पेट्रोल पंपार कामाक आसता, तेका एक दोवो ना. कोण वळखता जाल्यार कमेंट करून सांगा म्हाका, नाल्यार म्हाका पर्सनली मॅसेज करा. दुसरी गजाल गायज, ही व्हिडिओ तुमी आयची पळयल्यात आसतली, ही स्टोरी तुमी पळयल्या आसतली. हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदता जाणाय, डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, नो मॅटर ते कोणाचे शोना आसतले, कोणाचो बॉयफ्रेंड आसतलो, कोणाचो कोणूय आसतलो. त्या फावटी चिंता पयशां कडेन, मोबायला कडेन, गाडये कडेन, ऑर एस तुज्या घरांतल्या चेडवा कडेन. केन्नाच कोणाक अशें पातयो नाका. लायफान कितें जाय तें नेम ना. आतां तुमचो केन्नाच म्हाका असो क्वेश्चन ना येवंक ना, बट हांव खूद हो क्वेश्चन तुमकां तेजो आन्सर दिवंक सोदता. तुम्ही खूब जाणां म्हणटा आसतली की तुमी खूब स्टोरीज सांगता, रियल लायफ स्टोरीज सांगता, पूण केन्नाच त्या मनशांक व्हिडिओन हाडिना न्हू. हय गायज, तेजो खूब व्हडलो रिजन आसा. आयज काल आमचे जे व्हिडिओज पळयता तेतूंतले लोक थोडे बरे आसता आनी थोडे वायटूय आसता. आमी एक जागो जर डिस्क्रायब केलो जाल्यार थंयसरले लोक आमचे थोडे हेटर्स आसता, तेतूंतले थोडे फॅन्स आसता जाल्यार मॅक्झिमम हेटर्स आसता. आनी आयज काल जमनीसून मनीस ह्या लेवलाक घाम घाम कश्ट घाण गोश्टून हांगा पावलेलो मनशाक जमनीर उडोवपाक केन्नाच टायम लागना. म्हाका खूब जाण अशे व्हिडिओज धाडटा, शेअर कर म्हणटा. थोडे जाण म्हणटा आपणाक घेवं नाका. मोस्ट ऑफ द पीपल सांगता आमकां घेवं नाका, तूं डायरेक्ट आमची स्टोरीज सांग. ओके, तशें आसता. आनी तरी हांवें फाटीं फुडें चिंती नासतना तेतूंच तुमकां एक घातलेली व्हिडिओ. आनी तशीच हांवें थोडे दीस पयलीं एका व्हिडिओचेर एक ऑडियो क्लिप घातलेली. हॉन्सलोसून एका बायलेन म्हाका फोन मारलेलो, वॉयस नोट धाडलेली. तेजे बद्दल पासून हांवें चिंतलें की ती रेडी आसली व्हिडिओ करपाक. तरी हांवें चिंतलें की बाबा आमी हांगा व्हिडिओ काडटली, फाल्यां तेंकां थंयसर हॉन्सलो थंयसरल्या लोकल्साक बाय चान्स तेणी व्हिडिओ पळयले जाल्यार तेंकां थंय लोकांनी त्रास करूंक जाय. करपाक जाय. आमच्या खातीर बाबडे कोणाच्या पोटार खोड मारलेले आमकां सोसूंक जावचें ना. आनी कालचे व्हिडिओन तुमी घे म्हणून म्हाका रिस्पॉन्स दिल्लो आसा. आनी म्हाजो जो डायलॉग आसा तो सारको फेवरेट जाल्लो आसा सगळ्यांचो, डेपॉझिट करपाक. थँक्यू सो मच. आयचे व्हिडिओक तुमी असोच सपोर्ट करा, जे बाकीचे व्हिडिओंक केला तसो. आनी चॅनलाक तर तुमी नेवे आसा जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. आनी अशीच एक तगडी व्हिडिओ घेवन आमी तुमच्या मुखार फाल्यां येवपाची आसा. दॅट इज गोना ब्लो युअर मायंड. टील देन चॅनलाक सबस्क्रायब करा. बाय बाय.